सध्या आमी आसा जो दयानंद बांदोडकर स्टॅच्यू आहा थंय आमी आसा आनी हांगा 20 तारखेर इनॉग्रेशन इफीचें इनॉग्रेशन जातलें आनी फर्स्ट टायम इनॉग्रेशनाय आसतली की जी तेंची फ्लोट परेड आसतली तेका लागून आयज ते ट्रायल घेता आनी तेका लागून फाटल्यान पळोवंक शकता हो तेंच्यांनी जो हांगाच्यान ती कला अकादमी पयल्यान हो फूल तेंच्यांनी स्ट्रेच आहा तो बंद दवरला आनी ट्राफीक आहा ते तेंच्यांनी भितरल्यान डायवर्ट केला. आतां इफीच्या दिसा अशें आसतलें की हो जो तेंचो स्ट्रेच आहा तो फूल ते बंद दवरतले आनी जे लोक मिरामारच्यान भितर येता तांकां जे बाल गणेश देवूळ आहा थंयच्यान ते भितर डायवर्जन जाल्लें मागीर थंयच्यान ते पाटो ब्रीज मागीर कोर्तींतल्यान डायरेक्ट भायर वचपाक तांकां वे आसतलो. ही तेंची 20 तारखेर इफीक लागून ही तेंची अरेंजमेंट जातली ट्राफीक पुलिसेन केल्ली आहा. आयज सध्या तुमी ट्राफीक अरेंजमेंट कशें आसतलें 20 तारखेक हेची सध्या ट्रायल घेता सो कशा तरेन आसतलें 20 तारखेक ट्राफीक? 20 तारखेर एक्चुअली इफी गोंय सरकारान 20 तारखेर ओपनिंग सेरेमनी आसतली. त्या निमतान आमी ट्राफीक डायवर्जन्स थोडे प्लॅन केल्या जे म्हणल्यार कला अकादमी टील दिवजा सर्कल हे दोन्ही रोड ब्लॉक बंद आसतले. बंद म्हणल्यार ट्रॅफिक अलाव करतले भितर येवपाक अप टू ओल्ड सेक्रेटेरियट. बांदोडकर स्टॅच्यू आसा ताच्या फाटल्यानसून ट्रॅफिक इन जातली आनी कोण एक्झिट करपाचे आसा जितले जे मिरामारसून येता मिरामार साकून ते कंपाल बाल गणेशाचे आमचो हें आसा पळय देवूळ त्या स्ट्रेचाक लेफ्ट घेवन रायट घेवन जे येतात ते रायट घेवन भितर सांतिनीच्यान स्ट्रेट येवन आमचो 18 जून रोड कोर्तीन चर्च कोर्तीन आनी मागीर थंयच्यान एक्झिट जावपाक एक रोड बस स्टँड आमचो पाटो जाता आनी एक रायट लेफ्ट घेवन ओल्ड पाटो ब्रिज तोच दिव हें सर्कल घेवन मागीर एक्झिट करूं येता. ओके, तुमच्यांनी आतां ट्रायल स्टार्ट केल्या पळय तितून तुमकां कितें कंजेशन बीन सगळें दिसल्या? ना सध्या तरी आयच्या हातून वचून स्मूथ आसा. आमी आतां आमची हें ट्रायल रन सुरू जातली सो 4:30 एक ट्रायल मोडार आमी रिहर्सल म्हणून घेता ही सो 4-4:30 ती 4 ते 5 वचून मेरेन आमकां कांय अडथळे येवंक ना. सुरळीत चल्ला. हरशी कार्निवलचो शिगम्याक तुमी ट्रायल केन्ना घेयना? फर्स्ट टायम ट्रायल घेवची पडटा? ना हरशी आमी इट इज लायक ते वार्षिक पद्दतीन आमी लायन अप करून तशें करता. ह्या फावटी इफीच्या निमतान लायक टुरिस्ट सिजनूय स्टार्ट जाला आनी लोकूय आसतले प्रवासी इफीक डेलिगेट सगळे येवपाचे सो क्रावड एक्सपेक्टेड चड आनी त्या निमतान ही ट्रायल घेता आमी बिकॉज फ्लोट्सूय व्हडले आसतले सो लायन अप आउट ऑफ स्टेटूय थोडे फ्लोट्स आहा ते पार्टिसिपेट करूंक येतले सो तांचे प्रोविजन दवरपाचें आनी कशें कितें लायन अप करून खंयसून सुरू करपाचें आनी लोकांकूय त्रास जावचे न्ही म्हणून जेणे करून ही आमी एक ट्रायल घेतल्या रिहर्सल आनी अकॉर्डिंगली मागीर त्या दिसा आनीक सुरळीत जावपाचे प्रयत्न. डायवर्जन कितल्यांक सुरू जातलें आनी कितल्यांक काबार जातलें सांगूंक शकता तुमी? आयच्या ह्या रिहर्सलाक 20 तारखेर सुमारे एक 3 सुमार आमी शक्यतो बंद करपाचे पळयतले डायवर्जन करपाक रोड ब्लॉक सो 4 प्रोग्राम सुरू जातले 4 ते 6 कदाचित 7 मेरेन डायवर्जनाची पॉसिबिलिटी तातून आमी प्रोविजन तरी दवरूंक चित्ता की कशें कितें इजिएस्ट आनी सपोज कंजेशन जालें जाल्यार ऑल्टरनेट रुटानसून काडपाचे प्रोविजन्स पळयता आमी तरी दवरपाक. तुम्ही पळयतात GNH.